परमेश्वराच उजळोयता ताचे राज सगळे मोगाचे उजळान उजवाड सोर्गीचो आमचो देव आमचेर वागोयता सोमेस्तां लागीं आपयता आपणाचे मोदी जमयता परमेश्वराच उजळोयता ताचे राज सगळे मोगाचे परमेश्वराच उजळोयता ताचे राज सगळे मोगाचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, ह्या उजवाडीत नव्या दिसाची कृपा आनी शांती तुमकां आवडेता. आयज आमच्या गोंयांत पवित्र सभा दोन प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस समोरंभता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. जरूय ह्या वर्सा भावार्थ्यांक जेजूची वळख सदांचे परी घेवंक सोयेक मेळूंक ना. तरी पूण लोक संपर्क साधनाच्या आदारान जेजूची वळख भावार्थ्यां मेरेन पावोवंक वेगवेगळी खातीं जबाबदारेन वावुरली. क्रिस्ती धर्म शिकवणेचें केंद्र आपल्या हातांत घेतलेली जबाबदारी अदीक करून आवय बापाय, देव संदेशकारां आनी दोतोनीच्या भुरग्यां सवे पाळोवंक बारी वावुरले. आयच्या समारंभणी जावन आसा तेंगशी ह्या सगळ्या भावार्थ आकारणेच्या वावराची. म्हज्या बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या ओळखीचो दीस मनयता. कॅटिकॅटिकल डे आमचे दिवसेसींत. आनी जेजूची ओळख दिवप म्हणजे न्हयच फकत थोड्यांचेंच काम. जेजूक परगटूंक म्हणजे न्हयच फकत पाद्रींचें, माद्रींचें, कॅटिकिस्टांचें हांचेंच काम न्हय. जेजूची ओळख दिवंक, जेजूक परगटूंक दर एका क्रिस्तांवाचें काम म्हणजे तुजें आनी तुजें काम. आमच्या बावतिजमान आमी जेजूची पाटलावदारां जाल्या आनी ह्या वर्सा हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. तुमी म्हजे गोवाय, यू आर माय विटनसीस. जेजूचे गोवाय जावंक, जेजूची ओळख परगटूंक आनी जेजूक सगळ्या संवसारांत आख्या मनशा कुळाक ताची ओळख फावो जावंक ह्या मिसांत खेरीत भाशेन मागुया. जायते पावटी आमच्या जिवितांतल्यान, उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान, चालींतल्यान आमी जेजूक परगटूंक ना. जेजूची ओळख आमी दुसऱ्यांक वांटूंक ना. असल्या आनी दुसऱ्या चुकींचे आनी पातकांचे बोगसोने मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सुदांत जांकवार मारयेक, सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन.
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती तुझ्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोतेदार देवा बापाक आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकांता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुपुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. बापा तुजेरूच आसा सगलो आमचो विश्वास. तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकात सदांकाल आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणांक आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक अजें न्हय आनी ताचे दीस कश्टवतल्या वावरड्याचे कशें न्हय. गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंतता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोंती भायर म्हाका आनीक कांयच ना. अंथरुणार पडून हांव चिंततां केन्ना दीस उदेतलो पूण रात सरोन सरोना. सकाळ जायसर हांव सगलोच तळमळटां. विणप्याचे सुता गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बोरवांसो दवरिनासतना ते सोल्ले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतोरें. आमचो जाबाब सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणोया सर्वेस्पराक वाखाणात. तो भोव बरो. ताच्या मानांक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जाबाब फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. उंच गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान अडकता. जाबाब भागिवोन पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे खुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दितात ते हक सोडून हांव ते फुकट परगोडटां तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां संबंदीन हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्या पूण कशे भाशेन तरेन जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक
शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार उद्गाराक उबी रावया. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak. Sorbesporak, soy, soy. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak. Sorbesporak, soy, soy. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak. Sorbesporak, soy, soy. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak. Sorbesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोब आनी जुआव सांगाती जेजू सामको सिमाव आनी आंद्र्याच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आनी तांणी तिका रोकडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती सारकी तांचो परामोस करूंक लागली. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमावन ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच तांणी म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी देवाचें उतर आयकोत आयल्या आनी आयजूय देवाचें उतर आमी आयकलां. आयचो दीस खेरीत भाशेन दोतोरनीच्या वावराक भेटयलेलो दीस आनी जेजूचे परगोटणेचो दीस. खरें म्हटल्यार बाबडीनो, ह्या वर्सा आमचे फिरगोजेंत आनी सगळ्या फिरगोजांनी दोतोन एके भाशेन आदले भाशेन जाताली तशी जावंक घडोंक ना. जाय ती उर्बा आमकां आसली, जाय ती कार्यावळ आमी करूंक सोदी, जाय ते प्रोग्राम दोतोनीच्या भुरग्यांक आमी हाडावंक सोदी, पूण हे खेरीत परिस्थितीक लागून, अवघड परिस्थितीक लागून ह्या वर्सा दोतोन जावंक ना. पूण कितें घडलें? इगोर्जेन दोतोन ना, ती खरी जाली, खरें दोतोन ना, पूण घरा लागीं तरी आवय बापायनी जाणट्यांनी आपल्या भुरग्यांक, आपल्या नातरांक दोतोन शिकयल्या. होय विचार म्हज्या मनांत येता. आमी जायते फावटी म्हणटा दोतोन म्हणजे फकत इगोर्जेन, पाद्रीन, कॅटेकिस्तांनी दोतोन शिकोवंक जाय. आवय बापूय कितें करतात घरा? ह्या वर्सा हो विचार तुमी करूंक जाय. तुमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकयल्या, तुमच्या नातरांक दोतोन शिकयल्या, तांकां मागणें करूंक टायम दिला, तांचे बरोबर मागणें केलां. हो किंवार दोतोनीचो भावणीनो. आनी जोबोरशीं जाणां म्हणटलीं फादर ना आमी करूंक ना, थोडीं जाणां म्हणटलीं आमी केलां. हांव तुमकां विचारीना हात वयर काडात म्हूण, हांव एटेंडन्स घेना हांगा.
पूण हांव असो विचार कोत्ता, मातशें नियाळ करूंक, मातशें चिंतूंक, कितले आमी ह्या वर्सा जेन्ना इगोर्जेन दोतोन जावंक ना, आमच्या घरा लागीं आमच्या भुरग्यांक, आमच्या नातरांक आमी दोतोन शिकयल्या, तांचे बरोबर मागणें केलां. हो की विचार बाबडी. दोतोनीचो वावर न्हयच फकत पाद्रींचो, माद्रींचो, कॅटेकिस्टांचो. दोतोनीचो वावर पयले आनी वयले सुवातेर आवय बापायचो. आवय बापूय जावन आसात पयलीं संदेशकारां आपल्या भुरग्यांक. संदेशकारां म्हणजे जेजूचो संदेश दितलीं, जेजूची ओळख दितलीं. आनी ह्या पासत आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो आमकां उगडास कोत्ता. कितें म्हणून शुभ वर्तमान परगोडचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. आमी सगलें करूंक तयार आसा, आमच्या भुरग्यांक सगलें दिवंक तयार आसा, पूण जेजूची ओळख दिल्या. आदी आमची जाणटी आमकां घरा लागीं पयलीं सांताक्रुसाचें काडूंक शिकयतालीं. उगडास आसा तुमकां? पयलीं सांताक्रुसाची काडूंक शिकयतालीं आमची घरचीं. आतां घरचींच नोको सांताक्रुसाचें काडूंक. हें कितें कोत्तात? सांताक्रुसाचें काडप कपलार, वोंटार, ओड्ड्यार. आमी विसरल्या की बेश्टें कितें. आनी आतां नवी स्टायल जाल्या पयल्या बोटाचेर. दिसती पडटा सगल्यांक? हे तर बेजीक सायन ऑफ द क्रॉस आमच्या घरा लागीं आमी करूंक नको जाल्यार आमची भुरगीं कितें शिकतलीं? त्या उपरांत बाबडीनो सादी मागणी, जावं ती सोत मानता, जावं ती नोमान राणये, हे तर आमच्या घरांनी आमी नको, आमच्या भुरग्यांक शिकयना. आमी कितें म्हणटले? हे कोण शिकोवंक जाय बाबडीनो? आवय बापाय. आनी त्या पासत भाग्योन पावलूची उतरां, हे काम करूंक म्हाका वडवीक न्हय. हो जावन आसा एक म्हाका कायदो. आनी ते तर हांव परगोट करिना म्हजें कोटा. खरेंच बाबडीनो, दोतोनीचो वावर, जेजूचे परगोटणेचो वावर, जेजूक परगोटूंक जावन आसा दर एका क्रिस्तांवाचें काम. आमी क्रिस्तांवां जावया जेजूचे गोवाय. जेजूचे गोवाय आमच्या जिवितांतल्यान, उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान, चालींतल्यान, बरे देखींतल्यान आमी जावया जेजूचे गोवाय. नाजाल्यार हे सगळे संवसारांत एकठांय करता, पुजायता आनी सगळे आमचे गिरेस्तकायो वाडयता, ते आमकां खंयच व्हरचे नात. कित्याकूच ते उपकारचे ना. आनी उपकारो ना फकत ह्या संवसारांत घडये आमकां बरी मोटरां घेवंक मेळत, बरे बंगले घेवंक मेळत, बरें न्हेसप घेवंक मेळत, बरी स्टायल करूंक मेळत. पूण हें खंय हाचें कांयच न्ही. कोण म्हणटालो आमी धूळ आनी माती. सगळे भायलो शो, एक्सटर्नल, वीच इज इमॅटिरियल. पूण ताका आमी अदीक मोल दिता. मोल दिवंक जाय बाबडीनो what is important and what is essential, not external. What is essential? Essential is our life, good life, the life that we live, the life of humility, the life of charity, the life of love, the life of forgiveness. This is essential, not external. Show, dresses, show, looks. Doesn't take anywhere. आयज तुजे लुक्स बरे दिसतात, फाल्यां तर कितें जालें तुजे लुक्स गेले. बाबडीनो, जेजूक आमी गोवाय जावया. हो विशय ह्या वर्साचो आमच्या मनान दवरुया. आमचें जिवीत अदीक करून आमच्या घराब्यान, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या नातरांक देखीवोन जावनी. तेन्नाच की आमी जेजूची गोवाय जातले.
आमच्या भुरग्यांची वाड बरी करुया. जेजूच्या ओळखीन, देवाच्या मोगान, पवित्र सभेच्या मोगान तांकां वाडोवया आनी आमचें जिवीत देवाक मानतेलें करूंक मागुया. दोळे धांपात आनी ओगेपणान इलो गोत नियाळ करात. सगळीं उबी रावया. सतमंता देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे समलो हांकवार मरेत आयज जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे मोक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आनी गोरसो देवा मुखार खालतिकायेन उबारुया. आमचो पाप साहेब बिस्म साहेब यादनीक तशेंच मोटवाशी आपल्या आपोवणे वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो बावार्थ वाडोवंक जबाबदारेन वावुरतात. तांच्या वावरान तांकां आडखळी येतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुट्टी चलयतना आपली खरी जबाबदारी आपले पोरजे सवे कितें तें वळखून घेवंक सोमेस्तांक फावो जातल्यो सवलती मेळून दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंतांच्या आदाराक पावोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. आयज आमी दोन प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समोरपता. क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्र सोमेस्तांच्या भावार्थाची आकारणी करूंक आनी जेजूचे वळखीन भुरग्यांक वाडोवंक वेगवेगळ्या उपाया वरवीं भारी वावुरतात. केंद्रांत वावुरतेल्यांक आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितल्यांक उर्बा आनी पवित्र आत्म्याची घोटाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. स्वर्गीच्या बाप्पा तुजे मुखार आमची मागणी आमचे गोरसो आमी उबारल्यात. आमकां जोण एकल्याक तुज्या आशिर्वादान बोर आनी जेजूची ओळखीची आमकां सगल्यांक तान आनी भूक वाडोय आमच्या काळजांनी आनी दुसऱ्यांक जेजूची ओळख दिवंक आमच्या जिवितांतल्यान पयले सुवातेर नोमणें जावंक आमचें जिवीत जेजूचे ओळखीचें जावंक तूंच आमकां शिकय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार पुरवता पोषे. तुझो मोयमोग पोरगोट करून शुकोबर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा सोर मोशें, 'Ida tuka ekane, 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 'Ida tuka ekane
तुझ्या बाबडीनो हे आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता दुसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळ बापा आमच्या रोचणारा वोंडो आनी ताका सोरो बदलून जेजूचे मांस नरगत करून आमकां दी. हे पोरी आमच्या सोक कुडीच्या पसोणांक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचे पसोन जावं दी. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाळगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा सस्ताचे देवा सर्व कळे आनी सर्वता आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिव्या बाबडतान ताचें पुनर्जीवतपण परगट्टाव. तीर बरवा शान ताच्या मोहिमे वोंतड्यांक कोंतरेकताव. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून नितेनी पवित्र कोर म्हणून मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ती म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सास्तीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मुंजा बसत तें बरोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Good porgo tuya. Somia Jesu tuje morona mi somoromta. Tuje puno život pora mi porgota. Tuja enyak kami otrekta. मर्दाचा आणि पुनर्जीवंतपणाचा आम्ही भक्तप्रिय ग्रास करता व जिविताचो उंडो आणि सर्वणीची काल सुखा समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या पिस्प साहेबाक सगल्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत बडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावभणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माई सगाती तिच्या पती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतांक आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर असरकालीन कमानवल्यान ते सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडोदी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासनाक आमेन. देव संदेशकार म्हणजे फकत थोडीच न्हय पाद्री माद्री आनी थोडी देव संदेशकारां कॅटेकिस न्हय. देव संदेशकार म्हणजे जण एकलो बावतिज्म घेतलेलो देवाचो भुरगो, देवाचे भुरगे. आमचे आवय बापूय पयलीं देव संदेशकारां, शापाय शामाय देव संदेशकारां आपल्या भुरग्यांक आपल्या नातरांक जेजूची ओळख घरान पयले सुवातेर दिवंक आमकां शिकय म्हूण हात जोडून स्वर्गीच्या बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायसाय सामका दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाकरे आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरो वाचन रेखता. तर आमकां उदार काकळुतीन सरपातकांतली सुटोय, सर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवत की पोदरी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या ससना. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकाचे न्हय पुढचे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दीस काल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूं तिका एकवटान मोगान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली. हो तो जेजू देवाचो पूत, आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोमी आमचो दोनी. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कुडून रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं.
Colonio Antonio Ribelo Barros Vado Ajotmयांक सोनवारा दीस म्हयन्याचे मीस 8 वरांचेर आयज संध्याकाळाचो 5वो आयतार आयच्या पयल्या मिसाची तयारी केल्या सेक्टर 13 आराडी 1 तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा येवन इगोजेची सफाई तुमी केल्या आनी वाचपाची तयारी बरे भाशेन केल्या. तांकां सगल्यांक हांव काळजान तावन दिन वाचता. येता ते आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक सेक्टर 12 पेरशेत. गेल्ल्या आयताराचें धर्मदान जाल्लें 10,010 रुपया. तुमचे उदारपणा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आयज सकाळीं 10:30 वरांचेर पॅरीश कावन्सिलाची जमात आसा. पॅरीश कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी जमातीक येवचें. आयज सांत आंतोनीच्या कपेलांत परब सांत आंतोनीची परवेचे मीस आतां 8 वरांचेर जालें आनी दुसरे मीस 9:30 वरांचेर आसा. इगोर्जेच्या गोरजांक आदार दिला बरो देखणार आग्नी 20,000 रुपया. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. भयणी भावनो, आयज दोतोरनीचो दीस, जेजूचे ओळखीचो दीस. हांव सय घेता कित्याक ह्या वर्सा आमचे फिरगोशेन दोतोन जावंक ना आनी आमच्या कॅटिकिस्टांकूय आमी पोरमी दिवंक पावूंक ना. म्हणटच आयज हो सयेक घेता. आमचे प्रेसिडेंट आयरीन वाज रिबेलो वाज आनी ताजे सांगाती सगलीं आसात. आमची कॅटिकिस्टां सुमार 23 वा 24 सिरिलाय आसा हांगा, नेटी आसा हांगा, आसाय मुगो तूं. आनी जायतीं कॅटिकिस्टां आसात. तांकां हांव शाबासकी दिता कित्याक इतलीं वर्सां तुमी हे फिरगोशेन दोतोन शिकयल्या आनी हांव येतोच पुर्यान उर्बेन तुमी दोतोन शिकयल्या. होच उर्बे बरीतवा सिंथिया आसा, तुका पळोवंक ना मुगो हांवें. आनी कोण आसा? रेचल आसा, रेचल मरे. आनी ताजी भयण आहा फाटल्यान. जायतीं आसात कॅटिकिस्टां आयज हांगा. बरें दिसलें. म्हणटच सगल्या म्हज्या कॅटिकिस्टांक हांव शाबासकी दिता आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर उर्बे बरीत मागता, भरपूर मागता. असोच आमचे फिरगोशेन दोतोनीचो वावर जावचो आनी तुमच्या आदारान, तुमच्या सहकारान आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक बरी मार्गदर्शन मेळचें, गूड डिरेक्शन इन लायफ. कित्याक आयज काल बाबडीनो मातशें भुरग्यांचें जिवीत हाल्लां. कित्याक सगळें ऑनलायन जालां. ऑफलायन केन्ना वचत तें हांव नको. सद्याक ऑनलायन, पूण ऑफलायन वचत भुरग्यांचें जिवीत. कित्याक घरान बरी शिस्त घोडेक ना जाय. पयले सुवातेर आमच्या घरांनी बरें शिस्त, डिसिप्लीन आसूंक. भुरग्यांक आमच्या तेंपार आमी भुरगीं आसतना आयमोरी जाली 7 आमी घरान धांवून येताले हांव तेर्स करपाक. आयज 8 जालीं, 9 जालीं, गाडयो घेवन अशीं भोंवतात. माय पायक पडलां काय ओ माय पायी भोंवतात रे. हो जायते विचार बाबडीनो आयच्या परिस्थितीन आमच्या मनांत येतात. म्हणटच हांव शाबासकी दिता आनी एक फावट आमच्या कॅटेकिस्टांक आनी तांकां देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यात. विकी सुको लोब, पावलू लोब आनी रोज मॅरी लोब आल्तो बेला विस्ता. आनी ताचे व्हंकलेचें नांव मारिना लालसब्रंगूय कोण अरिवून ना. आनी सायलापुरी सालो ती माणिपूरचे आनी देखून म्हाका ती नांवां वाचूंक बरीशीं येनात. आनी रावता पूण सालिगांव ही दुसरी चीट. हांचे मदें लग्न जावंक तिसरी चीट, निमणी चीट, सॉरी. हांचे मदें लग्न जावंक कसलीय अडचण आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. उबी रावया, प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उड्यान आनी एका सीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सर्वणे खातीर सफोळ कर. होच जावं आमचो संतोश.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक तकल्यो बागोयात सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोकार खुशाल आयतार तुमकां आवडेता. तुका आवडटा फादर.